खाणेपार रस्त्याची सामकी वायट स्थिती जाल्या। पुराय रस्त्याक फोंडकुलां पडल्यात देखून रस्त्याचेर गाडी चलोवप्याक खूब त्रास सोंसचो पडटा। रातच्या वेळार फोंडकुलां दिश्टी पडनात आनी अपघाताचें प्रमाण वाडटा। देखून बेगोबेग खाणेपार वाठारांतलो रस्तो दुरुस्त करून दिवपाची मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केल्या। हांव पयलीं म्हणटा तो इस्रो सायंटिस्टाचें अभिनंदन करता, कारण तेंच्यांनी चंद्रा वयले खड्डे कशे आसा ते दाखयले। आतां पळोवंक गेल्यार तुमी गोंयांत पळयल्यार प्रत्येक कडेन खड्डे पडलेले आसा। हे खड्ड्याचेर कोणूच लक्ष ना। खरें म्हटल्यार PWD मिनिस्टरान हे खड्डे खंय खंय पडले ते आतां पावस जाल्या नंतर ऑलमोस्ट सोंपलेलो आसा आनी हे चवथी पयलीं तरी पॅच वर्क करचें। हांव प्रमोद सावंता कडेन मागता, सगळ्या PWD मिनिस्टरा कडेन तुमी हें करचें, कितें गोंयभरान जे कितें खड्डे पडले ते मातशें पॅच वर्क करचें चवथी पयलीं। कारण हांगा पयले खड्डे इतले गेल्ले आसा, कारण टू व्हिलरान जर सामकेच त्रास पडलेले आसा। हे आतां चवथी पयलीं तरी हें करचें, बेगीनच्या बेगीन पॅच वर्क करचें आनी लोकांक मातसो पडले खड्डे सद्या पळय हो हांगा खांडेपारा हेजे जंक्शनाचे हे पडले फाटल्या दिसांक हाय प्रेशर हे येवन तेंच्यांनी पॅच वर्क केल्लो, पूण तें रोखडेंच गेले 2 म्हयन्या भितर ते गेल्ले आसा। हे आतां प्रत्येक कडेन इवन आतां कुट्टी बायपासाचेर थंय सामकें व्हडलो एक पुरिल्लो तो बिस्लो फातर घालून परत तो ओपन जाल्लो आसा। हांव म्हणटा चवथी पयलीं तरी एटलिस्ट ते खड्डे हें करचे, कारण हे मिनिस्टरांक मातशी शिटकावणी दिवची पडटली आनी नाजाल्यार हे मिनिस्टर किंवा PWD मिनिस्टराची हिस्ट्री कार्ड करचें पडटलें। कारण त्या मिनिस्टरान तेंचे अभियंता कोण जे इंजिनियर आहा तांकां सक्त ताकीद दिवंक जाय, कित्याक आतां जर पावसाळो जर सोंपलेलो हें जाल्लो आसा, कमी जाल्लो आसा, हे पॅच वर्क चवथी पयलीं मातशें क्लियर करचें आनी लोकांक मातशें रिलॅक्स दिवचें, जेणे करून टू व्हिलर आसा तांकां फाटीक बिटीक खूब त्रास जाता हें करपाक।